हांव सुरवात युगांक तुजे वयल्यान करता. जेन्ना हो बेकारीचो प्रश्न येता, एक वटेच्यान स्टॅटिस्टिक्स येता, दुसरे वटेच्यान मानसिकता येता. ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? सी पहिली गजाल म्हणटा ती देर कॅन बी numbers can be twisted in a neither way, but unemployment rate and the situation that we are in is a reality. So जो तुम्ही टर्म म्हटलो की unemployment cannot be the only problem. There's also problem of semi-employment and underemployment. What I see at this point of time की this is job fair and ह्यो सगळ्यो गजाली आसा, there has to be a ownership of a situation. की ह्या आमी आयज सिच्युएशनान कित्या खातीर आसा, की आमकां जे इकॉनॉमीचे डायवर्सिफिकेशन जे करपाचें आशिल्लें, जे नवे ट्रेंड्स, जे नवे इमॅजिनेशन आमकां रेवेन्यू सिस्टमान हाडपाचें आशिल्लें, वी हॅव फेल्ड टू डू इट. Secondly, we have a notion कि Goa is a educated state, Goa is a modern state, but in terms of a gross higher education enrollment ratio नमी पळयलो, we are lacking behind the national average, and this is a fact, this is a reality. So there is a complete म्हणजे कितें म्हणटा ते disparity in terms of a education system that we have and the industry that we have failed to build in. So Goa's economy is not what you call as a modern economy, you would like to call it. But the point is, the situation today that Goan youth are in is that they are seeking something of a stability and a dignity. So ह्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरान आशिल्लोच जॉब हो आपल्याक डिग्निटी आनी स्टेबिलिटी दिवपाक शकता, ही आज भुरग्यांची एवरेज मानसिकता जाल्यार ही आमी एक समजून घेवपाक जाय. दुसरी गजाल जी आमकां ज्या पद्दतीन आमचे इकॉनॉमीक सेक्टर्स डेव्हलप करपाचे आशिल्ले ते आमी आज करपाक पावले ना, आनी त्या खातीर आयज आमचे कडेन हे सिच्युएशन आयज आमचे कडेन येवन पडलां. सो दॅट्स वाय जे आमच्या शिक्षण वेवस्थे भितर नवे रिफॉर्म्स जावपाक जाय आशिल्ले, नवे एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज येवपाक जाय आशिल्ले, ते आज आमी सिस्टम जी बांदल्या आणि जे नवे पिळगे कडेन दिल्या तीच फॉल्टी आसा. ओके, we'll go into the details of those points, but Ajay, in your opening remarks तुमचे बरोबर खूपशे तरणाटे काम करतात, तुमच्या पक्षा बरोबर काम करतात. तुम्ही या दोन्ही गजाली कडेन कशें पळयता? वो जो जॉब फेअर जाला तो म्हणटा तो एक्झिबिशन ऑफ आमचे गोंयचे तरणाटे आहा तेंचे बेकारीचे आनी लाचारीचे. कित्याक हे सरकारान हेच्या पयलीं एक रूल काडलें, एक स्टेटमेंट दिल्लो की सिंगल पोर्टल करतले की जॉब जे प्रायवेट कंपनीज आसा नाजाल्यार सेमी गव्हर्मेंट एका सिंगल विंडोचेर हाडटले आनी गोवा वेल्ल्यान एक एम्बिशियस ती सरकारची वेबसायट आसा थंयसर सगळ्यो वेकन्सी लिस्ट जातल्यो. आतां आमी पळयलें जाल्यार की 4,000 4,500 वेकन्सीज क्रिएट जाल्ल्यो आनी मोर देन 100 कंपनीज थंय आशिल्ल्यो प्रायवेट कंपनीज. ह्यो जर ऑलरेडी तो प्लॅटफॉर्म आसा गोवनाचेर, मात थंयसर ते दिसना, लिस्ट जायना. आमी रँडमली चॅक केले की एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सुद्दां घालून भुरग्यांचे पळयले, मात त्यो लिस्ट जायना. हांव तुज्यो म्हाजेच सांगता, थंयसर 5 वेकन्सी फॉर कंपनी सेक्रेटरीज आसले कालच्या एक्झिबिशनान, आनी हांव बाय प्रोफेशन CS. मग म्हाका सुद्दां खबर नासली इतली वर्सां की हे लास्ट एक वर्सां की खंयसर वेकन्सीज आसा त्यो म्हाका सुद्दां कळोवंक ना. म्हाजो असलो प्रोफेशनल भुरगो जो शिकला आनी तेकाच खबर ना की इतले वेकन्सीज आसा म्हण गोंयभर. आमी भायर बेंगलोर पळयता नाजाल्यार हैदराबाद पळयता. सो सामान्य जो गोंयकार जेका आवय बापून आमचे आपले त्रास करून शिकयला नाजाल्यार तो फुडें गव्हर्मेंट मेळना जाल्यार प्रायवेट हितून येवंक सोदता, सो तेका कितले त्रास जाता ते तुमी चिंतूंक जाय. आनी हे जॉब जे काडला ते लिस्ट जावंक ना म्हणून कोणाक हे जॉब म्हणजे एक गोंयकारांक जॉब कित्याक फॉर्म पळयत जाल्यार ते म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो नंबर आसता तो मॅन्डेटरी ना, 15 वर्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो मॅन्डेटरी ना. आनी जेन्ना तूं चॅक करतलो पोर्टलाचेर गोवन पोर्टलार तेन्ना नंबर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी दाखयता. सो हे कितें करता आनी कोणाक जॉब? सगळ्या बायलांकूच काय हितून हे जॉब पर्सन ऑफ गोवन रिजनाक कित्याक ना? सो ते आमी चॅक करपाक जाय. आनी थोडे आमी पळयलें की वेर्णाचे 2-3 कंपनीज आसा, इंडिगो जावं नाजाल्यार IFB जावं, ते सोदून तेन्ना तेंचो इशू जालो की त्या टायमार की जॉब फेअर चालू एका वाटेन आनी थंयसर तेंच्यांनी 6 तारीख ना 7 तारीख वेकन्सीज आउट केले. मात प्लांट मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट तेजो आसा वेर्णा आसा, मिन्स मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आनी प्लांट न्यू प्लांट वेर्णा आसा. मात तेजे ते इंटरव्यू नाजाल्यार तेजो तो कितें ते हे आसा पळय ते
गुजराताक आसा. सो एक कशें जाता, एक वाटेन सरकारूच म्हणटा की सरकाराचेर हेजेर कंट्रोल ना, Okay. काय हेजेर हे ना. या गिरिराज, दोन्ही मुद्द्यांचेर विल गो बाय, बिकॉज दोन्ही पॅनलिस्टांनी बरे इम्पॉर्टंट इश्यूज काढल्यात. बट सरकाराच्या दृष्टिकोनातल्यान तुमच्याही सरकारान एक भूमिका घेतल्या की 1,10,000 बी अनएम्प्लॉयड न्ही, 20 ते 30,000 भितर आमची अनएम्प्लॉयड आसात. कारण सरकारी नोकरी जाय म्हणून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्टर जावप आनी जो मेरेन सरकारी नोकरी मेळना तो मेरेन आपली नांव थंयच दवरप. कांय जाणांची तर नोकरी मेळटकीर नांव थंय आसा, ताका लागून हो आंकडो फुगिल्लो दिसता. हाऊ आर यू डिलिंग अँड टॅकलिंग दीस इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड द रियलिटी ऑफ नंबर्स? म्हाका दिसता जॉब हो जो विशय आसा तो खंय तरी इकॉनॉमीक लागता. म्हणजे एज द इकॉनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो तितले तितले नवे एव्हेन्यूज तयार जायत रावता. पण आज गोंयांत न्ही देर इज अ प्रॉब्लेम. म्हणजे आनी इट इज नॉट ओन्ली एट द पॉलिटिकल लेवल बट इवन एट द वोटर लेवल. म्हणजे आमी जॉब म्हणटा किंवा डेव्हलपमेंट म्हणटा, तुमी जर मुद्दम पळयशात, आज जर तुमी एका वोटराक विचारलें की बाबा तुका तुज्या आमदारा कडल्यान कितें जाय, जाल्यार तो एक आपल्या चल्याक गव्हर्मेंट जॉब किंवा चलयेक गव्हर्मेंट जॉब हो जो विचार आसा न्ही तो म्हाका दिसता आमकां खंय तरी बदलूंक जाय. किंवा आमच्या घरा समोर एक रस्तो बांदून, सो डेव्हलपमेंट म्हणून सुद्दां आमी पळयत ना. म्हाका दिसता आमी खूब आज स्वताच्या दृश्टींतल्यान पळयता. म्हणजे आज अजय बाबान एक उद्गार काडले की जो जॉब फेअर आशिल्लो तो लाचारीचो हे म्हणून. म्हणजे स्वताक जर एक जॉब जाय जाल्यार तो लाचारी काय कितें. म्हणजे कितें जाला न्ही प्रॉब्लेम. आज जशें रुलींग पार्टीक उत्तर दिवचें पडटा तशेंच म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक उत्तर दिवपाक जाय की आज ते खरेंच कन्स्ट्रक्टीव आसात काय म्हणून. आनी आमच्या ह्या जॉब फेराचे सक्सेस म्हाका दिसता अजय बाबान स्वता सांगलें की 5 वेकन्सी ज्यो ताका आतां पर्यंत खबर नाशिल्ल्यो त्यो ताका त्या जॉब फेरांतल्यान कळ्ळ्यो. तो म्हाका दिसता हो इनिशिएटीव कितलो बरो आसा हें स्वता अजय बाबान सांगलें. दुसरें, आज जशें युगंगान म्हणलें की सेक्टर्स जे जाय आशिल्ले ते डेव्हलप जावंक पावना किंवा रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशना खातीर जे कितें वेवस्था आसूंक जाय त्यो करूना. म्हाका दिसता ताजेरूय परत उत्तर आसा. म्हणजे आज गोंयच्या इकॉनॉमीच्या सगळ्याकीन व्हडलो इकॉनॉमीक ड्रायव्हर जो आसा तो मोपा एअरपोर्ट, तो विरोधा शिवाय जालो काय. म्हणजे मनोहर भाई खंय तरी आपलें फूल पॉलिटिकल कॅपिटल यूज करचें पडलें आनी मोपा एअरपोर्ट जातलोच हें सांगचें पडलें. आज निती आयोगाच्या रिपोर्टा बद्दल सगळे उलयतात, पण निती आयोगान काल हेंय म्हणलां की जे तुमचे जेटीज आसा त्यो तुमी जो पर्यंत प्रायव्हेट कंपनीजांक हँडओव्हर करना तो पर्यंत तुमचें रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशन जावचें ना. पण आज ताका सपोर्ट करतात काय कितें. आज डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका दिसता लोक विरोध करपाक एकठांय येता, पण एक आमच्या गांवचो किंवा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास जावचो म्हणून आमी फुडें सरना. आनी ही जी नेगेटिव्हिटी आसा, म्हणजे आज अजय बाबान जो लाचारी हो शब्द म्हणलो किंवा जॉब्स हे फक्त बायलांक काय म्हणले, म्हणजे हाजे वयल्यान खंय तरी न्हय म्हणजे ह्या आरजी पक्षाचो जो फूल एजेंडा आसा तो समोर येता.